आणि आज खास म्हणजे तुमकां हांगा आपयल्या हेचें कारण म्हणजे डायरेक्टर ऑफ पंचायत यांच्यानी एक सर्क्युलर काढला आणि ह्या सर्क्युलरान ते कितें म्हणटात की तालुका लेवलाचेर जी हे मेळपाचें सँक्शन मेळपाचें हें तेंच्यांनी एक सेल नेमला आनी तें पणजे किंवा मडगांवसून तेजें कामकाज जातलें म्हणून आनी त्या हितून तेंच्यांनी एक ई आसतलो आनी जी आसतलो. तर ही पयलीं जी कामां आसलीं ही तालुका लेवलाचेर पयलीं जातालीं कामां डेव्हलपमेंटल वर्क्स कन्स्ट्रक्शन ऑफ गटर म्हण रोड्स हे बाकीचे जे सगळे जे डेव्हलपमेंटल जे वर्क्स आसता ही सगळी तालुका लेवलाचेर जाताली आनी ती म्हणजे अशी की पंचायत रिजोल्युशन घेताले ते बीडीओक धाडटाले बीडीओचो इंजिनियर त्या पर्टिक्युलर जाग्याचेर येवन सायट इन्स्पेक्शन करतालो त्याचो एस्टिमेट करतालो आनी तो एस्टिमेट केल्या नंतर तो PWD वयतालो आनी PWDच्या ऑफिसारसून एक 7-8 दिसां भितर ते परतो ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर पावतालो आनी त्या नंतर ते पंचायती कडेन येताले आनी पंचायती कडेन येयल्या नंतर ते मिटिंगेन पास करून घेवप की ह्या संबंधी अमकी अमकी जी कामां जी डेव्हलपमेंटल जी आसा ही कामां सँक्शन जावन येयल्ली आसा ती घेवची काय न घेवची हे मिटिंगेन थारताले आनी मिटिंगेन थारल्या नंतर ती घेवची म्हणून जेन्ना जाताली तेन्ना ती NIT BDO कडेन वयताली. आतां BDO कडेन गेले ते NIT तशी अप्रूव जाली की आमी पेपरार दिताले आनी पेपरार दिले की मागीर ते मागीर एज पर द फुडलो प्रोसिजर जो कॉन्ट्रॅक्टर बी आपले एप्लिकेशन घेवन तुज्या पयल्यान ते टेंडर फॉर्म घेवन टेंडर घालताले आनी तेजो फुडलो प्रोसिजर स्टार्ट जातालो. ते परते मिटिंगेन लोवेस्ट जे आसा ते मिटिंगेन एप्रूव्ड जाताले आनी एप्रूव्ड जाल्या नंतर परते ते वर्क ऑर्डरी खातीर एक्सेप्टन खातीर परते BDO ऑफिसाक येताले आनी BDO ते एक्सेप्टन दिल्या नंतर त्या पंचायतीच्या ऑफिसार येवप आनी त्या नंतर मागीर ताका वर्क ऑर्डर दिवप हो पयली प्रोसिजर आसतालो. ते एका रावंड अबाउट एक सहज 3-4 म्हयने वयताले. बरें 5 लाखां वयर जर तें काम असलें जालें जाल्यार ते डायरेक्टर ऑफ पंचायत वयताले म्हणजे गव्हर्मेंटाक वयताले आनी गव्हर्मेंटाचें एप्रुवल आयल्या नंतर ते मागीर पंचायतीत काम करप आसतालें फुडलो प्रोसिजर. पूण आतां कितें जालां हो जो प्रोसिजर तुमकां आतां हांवें सांगलो हो प्रोसिजर एक खंयसून तरी नॉर्थ गोवा म्हणजे पणजे जाता किंवा सावथ गोंयच्या एका मडगांव जातलो. आतां मडगांव जाल्या नंतर हो प्रोसिजर आनी इंजिनियर जो आमचें रिजोल्युशन जें आसा हें रिजोल्युशन BDOच्या ऑफिसार येतलें. BDOचो इंजिनियर आसा तो एस्टिमेट करतो आनी हो एस्टिमेट केल्या नंतर हो BDO बाकीचे जे आसा ते सगळे एस्टिमेट केल्लो एस्टिमेट हो सावथ गोवा जे आमी सावथ गोवान आसा तो सावथ गोवाच्या पणजेच्या ऑफिसार वतलो जंय AE आनी EE बसता थंय. करया तुमी जो एका ब्लॉकाक जे एका मनशाक एका AE जे 2-2 जे ब्लॉक दिल्या ते तुमी प्रत्येक ब्लॉकाचेर एक नेमलो आमकां कांयच वायट ना काम फास्ट जातलें आनी तें जाता आसतना तालुका लेवलाचेर जावचें हें कामकाज जें आसा तें तालुका लेवलाचेर जावचें जेणे करून ही कामां जी आसा आमी म्हटलां तशें तुमकां 3-4 म्हयने जे लागतले अशें म्हणटात ते सहज 2 म्हयन्या भितर तालुका लेवलाचेर जर कांय काम जातलें.